आजची एक दुःखद अशी घटना म्हणजे 22 वर्साच्या तरणाट्यान जीव दिलो आणि ह्या भुरग्याचे जीव दिवपाचे फाटले कारण जालें सोशल मिडिया। काल त्याच भुरग्यान काल खंय तरी गार्बेज डंप केली, म्हणजे ओपन प्लेसीर तेणे गार्बेज डंप केली आणि थंय तेजो कोणी तरी एक व्हिडिओ काडलो आणि तो व्हिडिओ शूट करून खूप सर्क्युलेट जालो। इवन तो कांय मिडिया चॅनलांचेर तो व्हायरल जालो। त्या व्हिडिओन आमी पळयले त्या भुरग्याचेर खूप असो तो कोण व्हिडिओ काडटना तापलो आणि तेणे थंय गार्बेज डंप करपाक जायना म्हणून तेणे थंय तेका व्हिडिओन खूप अशी ज्ञान शिकयली। पूण हो जो ज्ञान शिकोवपी मनीस आशिल्लो तेणे हो जो व्हिडिओ आसा तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलो आणि जेन्ना व्हायरल केलो तेन्ना त्या भुरग्याक जे कोणे गार्बेज डंप केल्ली आसा त्या भुरग्याचेर खूप अशे नेगेटिव्ह कमेंट आयले आणि हे सगळे नेगेटिव्ह कमेंट येतात त्या सायडीच्यान खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर FIR जाता। पुलीस स्टेशनार तेका हाडून बसयतात आणि खूप वेळ तो पुलीस स्टेशनार बसून जेन्ना तो आपले घर वतालो घर वचून तेणे थंय आत्महत्या केली अशी आमकां माहिती मेळिल्ली आसा। आता एकंदरीत हे सगळें पळयलें जाल्यार हितून आमकां कितें कळोन येता, सोशल मिडिया जितकी बरी तितकी खंय तरी ही खतरनाक जाल्ली आसा। कित्याक काय म्हटल्यार सोशल मिडियाचेर आमी खुबशे इशू मांडटात, ते समाज माध्यमान खंय तरी पसरतात आणि गोंयभरचे लोक पळयतात, तशें प्रशासन पळयता आणि प्रशासनाक जाग येता। ही जाली सोशल मिडियाची बरी सायड। पूण दुसरी सायड अशी सांगता की जेन्ना कोणी कितें व्हिडिओ रिकॉर्ड करता जाल्यार तो व्हिडिओ आमी सोशल मिडियाचेर घालचे पयलीं विचार करूंक जाय काय ना। जेन्ना एक मनीस एक भुरग्याचो व्हिडिओ काडटा आणि तो भुरगो जेची तेका फॅमिली बॅकग्राऊंड खबर ना, तो कसले टेन्शनान वयता, कसले डिप्रेशनान आसा तें खबर ना आणि तो मनीस तेका व्हिडिओ काडटा आणि तेजेर चढाई करता, तेका तापयता तूं हांगा गार्बेज कित्याक डंप करता काय म्हणून। आता गार्बेज हो विषय आसा तो आख्खे गोंयभर तसोच गोंयभरूच न्हू पुराय भारत देशान आसा। पूण ह्या हो व्हिडिओ काडलो ते सुद्दां बरें आशिल्लें, पूण हो व्हिडिओ खंय तरी प्रशासनाक दाखोवन त्या भुरग्याचेर लिगली थंय एक्शन घेवंक जाताली। पूण जेन्ना हो व्हिडिओ जेन्ना सोशल मिडियाचेर वयता तेन्ना सोशल मिडियाचेर जे पब्लीक आसता, जे लोक हो व्हिडिओ पळयतात तेंच्यो प्रतिक्रिया येतात आणि तेंची प्रतिक्रिया येवन त्या भुरग्याचेर खंय तरी डिप्रेशन जावंक शकता आणि अशी एक आयज जी आमी जी घटना पळयल्या, एक भुरगो जीव दिता अशी घटना घडोवंक शकता। सो जेन्ना जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर म्हणून जो कंटेंट पळोवपाक खातीर कंटेंट आपले लोक पळयतात म्हणून जे व्हिडिओ काडटात आनी व्हायरल करतात, तितून सुद्दां खंय तरी विचार करपाची गरज आसा। कित्याक अशें जेन्ना तुमी व्हिडिओ काडटात, अशें जेन्ना तुमी कोणाची दुसऱ्याची चूक दाखोवपाक काडटात, पूण खंय तरी आमी दुसऱ्या वटच्यान विचार करूंक जाय की त्या भुरग्याचेर जेन्ना ट्रोलिंग जाता ते ट्रोलिंग तो भुरगो सोसूंक तयार आसा काय कितें, तेजो फॅमिली बॅकग्राऊंड कितें आसा हेचेरूय आमी विचार करूंक जाय। तेजे फॅमिलीन तो खंयचे टेन्शनांतल्यान वयता आणि तितून भितर समज तेजे ट्रोलिंग केली जाल्यार तेजें कितें जातलें हो आमी विचार करूंक जाय। आनी म्हाका दिसता आतां सोशल मिडियाच्या ह्या काळान खंय तरी जेन्ना कोणाचेर ट्रोलिंग जाता तेन्ना ती ट्रोलिंग कशी हँडल करप, कसो तो जेन्ना मानसीक तणाव जेन्ना एक खंयच्या मनशाचेर ट्रोलिंग जावन जेन्ना तयार जाता तो ट्रोलिंग कसो हँडल करप, कितें करप, ते जेन्ना ट्रोलिंग जाता तेन्ना त्या मनशान कितें करप, हितून सुद्दां आमकां आतां खंय तरी एज अ कन्सर्न सिटीजन म्हणून लक्ष दिवचें पडटलें। फक्त आमी पळयलें काल जे सोशल मिडियाचेर तेणे गार्बेज घातली म्हणून तेका काल खुबशे लोक वायट ते उतर थंय कमेंट्सान घालताले, पूण आयज जेन्ना आमी पळयतात त्या भुरग्याचो जीव गेलो तेन्ना हेच लोक त्या भुरग्याची कांय चूक ना अशें म्हणटना आमकां दिश्टी पडटात। सो ओवरऑल जेन्ना सोशल मिडियाचेर जेन्ना आमी म्हणटात जाल्यार सोशल मिडियाचेर दोनी बाजू असतात। तेच लोक कमेंट बरे मारतात, तेच लोक कमेंट वायट मारतात। जशे वारे येता तशें सूप धरता हे सोशल मिडियाचेर आमी पळयतात। पूण हितून कोणाचो तरी जीव वयतलो, ट्रोलिंग करून कोणाचो तरी जीव वयतलो हे आमी विचार केलो काय कितें। सो आयची ही जी घटना आसा जी म्हापशा शहरान घडली ती खूप दुखद अशी घटना आसा आणि हेजे फुडें अशी समज कितें घटना घडची न्हू आणि खंय तरी जे कोण व्हिडिओ काडटात किंवा जेंका कोणाक सोशल मिडियाचेर आपल्यान हो इशू हायलायट केलो, आपल्यान ह्या मनशाक हें करतना धरलो अशें कितें दिसता जाल्यार तेणी सुद्दां अशी आयज जशी घटना घडल्या तशी घटना फ्युचरान घडची न्हू म्हणून काळजी घेवची। असले खबरां खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV।